शिरोड्यात तारीवाडा वाठारातल्या सरकारी मुळाव्या शाळेतल्या विद्यार्थी आणि पालकांनी शाळेचेर बहिष्कार घाला। वंदना पाटील या शिक्षकेची बदली करची अशी मागणी पालकांनी केल्या। या शिक्षकेची विद्यार्थ्यांकडून बरी वागणूक ना आणि ती सारखी शिकयना असे पालक सांगतात। ताका लागून जो मेरेन या शिक्षकेची बदली जायना तो मेरेन आमी भुरग्यांक शाळेत धाडचे नात असे पालकांचे म्हणणे आसा। दुसरे वटेन पालक आपणाक त्रास करतात असे वंदना पाटीलांचे म्हणणे। देखून हे विशीं आपणे उच्च अधिकाऱ्यांक पत्र दिल्ल्याचे ती सांगता। पयलीं आशिल्ली ती आमगेल्या पयलींच्या दुसरेच्या भुरग्यांक शिकयताली तेन्ना येयल्ल्याक आतां त्या भुरग्यांचो अभ्यासूच ना। अभ्यास बुकार कांयच ना, कांयच करिना। आमकां दुसरी पयली आसली तिका वेली हांगसरल्यान तिका अकस्मातूच व्हेली म्हणून आमी आतां सगळें हें जाल्यार चाळवल्ले भशेन जाल्या न्ही त्याच खातीर। आनी येयल्ली बाई ती मोबायल घेवन बसता। हय तिका तिचे कडेन आमी ती उलयत ना आमचे कडेन सारकी तशी पळोवपाक गेल्यार। बाकी सगळे टिचरी बाई उलयताले आमचे कडेन। कितें नांव तिचें येयल्ले बाईचें? वंदना पाटील। आतां कितलो तेंप जालो ती येयल्यार हांगासर? सप्टेंबरांतल्यान। सप्टेंबरांतल्यान दोनूच दीस त्याच्या नंतर ती लिव्हेर परत ती 4 दीस येता परत लिव्हेर 4 दीस लिव्हेर 2 दीस येता 4 दीस। आनी खंयच्या भुरग्यांक शिकयता तर ती? तिसरे चौथेकूच शिकोवपाक कळटा खंय तिका पयले दुसरे खंय तिका शिकोवपाक कळना। मागीर भाई ह्या पयलेच्यान दुसरेच्या भुरग्यांनी कितें करपाचें? ती पयली आशिल्ली ती सगळ्यांक हय शिकयताली। ती शिकयताली आनी ती गेली हे एक्टिविटी बरी आशिल्ली। गेली 62 वर्सां आमच्या ह्या सरकारी प्राथमीक तारीवाडा शाळेक जाल्ली आसा आनी ह्या 62 वर्सां भितर अनेक शिक्षक शिक्षिका हे शाळेंत येवन गेल्यो। आमच्या ह्या तिनूय वाड्या भितर तारीवाडा, शिरवाडा, आसकण अशे वागडोंगरी अशे 4 वाड्या भितर भुरग्यांक बरे पद्दतीन शिकोवन गेली, शिक्षिका शिकोवन गेल्यो। पूण एकय शिक्षिकेचेर कसलीही कंप्लेन जी आसा ती ह्या वाड्यावयली सदस्यांनी अथवा वाड्यावयल्या नागरिकांनी केल्ली ना। आनी हे वर्साक 2024 आमची शाळा सुरू जाली। परमनंट टिचर मिनाक्षी भाई जी आसा ती हांगा आशिल्ली, पॅरा टिचर दिव्या टिचर येयली। 3 म्हयने पर्यंत शिक्षण वेवस्थीतरित्या चालू आशिल्लें, भुरगीं तांचे बरोबर रमली गेली आनी हितूकच अकस्मात आमची कसली मागणी नासतना हांगा ही दुसरी टिचर जी आसा मिनाक्षी बाई भशेन जी परमनंट टिचर आसा ती वंदना पाटील हांगा येयली। आमी तिचे बद्दल मागणी करूना, आमची शाळेंत शिक्षिका वेवस्थीत आशिल्ल्यो, भुरगीं शिक्षण वेवस्थीत तेंचे कडल्यान घेतालीं। मागणी नासतना खंयचे तरी पावराचेर ती येयली आसतली, आमकां तिजे बिहेवियर आवडना, भुरग्यांकय शिक्षणा बद्दल तिजे आवडना आनी तिजी वागणूक जी आसा पेरंट्सा बद्दल शिक्षका आपल्या विद्यार्थ्या बद्दल बरोबर ना हें सगळ्यांनी नोट केलें। आनी नोट केले नंतर आमची जी दिव्या टिचर जी हांगा आशिल्ली पॅरा टिचर तिका हांगच्यान खंय तरी बदली केले नंतर आमी सगळे पेरंट्स एकत्रीत जाले जाले नंतर आमी एडियाक फोन केलो। एडियाक विचारलें, आमकां न विचारता अथवा आमकां न कळयता आमची कसली कंप्लेन नासतना हांगच्या पॅरा टिचरीक कित्याक काडली जाल्यार एडियान आमकां सांगलें की आपल्या जाय म्हणून आपल्यान तिका काडली म्हणून फोंडाच्यान आमकां सांगलें गेलें। तदनंतर आमी कंप्लेन घेवन सगळे जे आसात पेरंट्स ते एडिया गेले नंतर आमी परत प्रश्न केलो, आमची कसली कंप्लेन नासतना पॅरा टिचरी हांगा कित्याक काडली आनी आमची कसली मागणी नासतना ही दुसरी टिचर हांगा कित्याक दिली गेली अशें म्हणटकीर ती म्हणूंक लागली आमी ती पॅरा टिचरी काडूना, आमकां वयल्यान ऑर्डर आहा काड म्हणून अशें म्हणून तिणें सांगलें। ह्यो सगळी गोश्टी करीत आसतना आमी तिजेर सगळ्यांनी आख्ख्या गांवच्या भुरग्यांनी हांगा सरस्वती पुजने निमित्तान जेन्ना बैठक जाली ते बैठकी हो विशय येयलो आनी विशय येयले नंतर सगळे नागरिकांनी वाड्या वयले सगळे नागरिकांनी ठरयलें आमकां ही बाई नाका, जीचं बिहेवियर हांगा शाळेक बरोबर ना। अनेक शाळांक तिका नाकारली गेल्ली आसा आनी खंय तरी स्थान ना म्हणून ही शाळेक ती येयल्ली आसा। म्हणून ही आमची शाळेक केन्नाही टिचरी बद्दल कंप्लेन आसा काय ना अशें आमी एडिया विचारलें जाल्यार तेणें सांगलें तुमचे बद्दल कसली हांगा कंप्लेन ना। जाल्यार आमी अशें कित्याक येता ही टिचरी बद्दल कंप्लेन घेवन, खंय तरी चूक आसा म्हणून येयल्ले आसात अशें म्हणून आमी तांकां त्या वेळार सांगलें आनी तेणी ते आमची लेटरेट जी आसा ती तांकां दिली आमी ट्रान्सफरीची, आमकां ही टिचर नाका म्हणून। तदनंतर आमी वयर 2 एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक पावयले आनी वयर CMO पर्यंत पावयले, पूण आमकां पावली म्हणून कार्ड येयली पूण ही भाई फक्त सप्टेंबरां येयली, चवथीक 2 आसतना लिव्हेर गेली, परत येयली, परत लिव्हेर गेली आनी पयर ऑर्डर काडले नंतर ती हांगच्यान ना म्हणून जाली। फक्त आमकां कांय सांगोना ती लिव्हेर गेल्या काय ती ट्रान्सफर केली म्हणून। आनी हे काल अकस्मात सोमरा हांगा ही टिचर येयली आनी येवनच पेरंट्सांनी विचार जाल्यार ती हांगा आपल्या ऑर्डर आहा, तुमकां जाय तें तुमी करा, तुमची आपूण तुमकां हें करिना म्हणून। अशी ज्यो गोश्टी आसात आख्ख्या वाड्या वयल्या भुरग्यांक, आख्ख्या विद्यार्थ्यांक
आनी इतले नागरिकांक जी टिचर नाका ती मस्तेन जर रावता जाल्यार ह्या भुरग्यांचो भवितव्य बरोबर ना. म्हणून आमी काल हांगा एक अशी मिटींग घेतली सगळे वाड्या वयल्या भुरग्यांक आपोवन पेरंट्सां आपोवन आनी काल आमी शाळेचेर बहिश्कार घातलो आनी विद्यार्थ्यांक आपआपले घर दवरिले. कोणाकूय शाळेंत फक्त 2 टिचरी हांगा बसली आशिल्ल्यो, वर्ग खाली आशिल्लो. आनी तदनंतर आज आमी सगळे एकत्र जावन तुमचे सारके प्रेस मिडिया सगळे आपोवन ही माहिती जी आसा ती माहिती तुमचे पर्यंत दिल्या. हो विशय आमी असो सादारणपणान हाताळना. स्थानीक पंचा कडेन गेलो, तदनंतर आमदारा कडेन गेलो, तदनंतर ह्यो कांय हालचाल जायना म्हणून आमी अशी कंप्लेन दिली. नाल्यार आमी खंयचे टिचरीक आयज आमच्या शाळेंत इन्सर्ट अशी केली ना. सगळे टिचरांक हो गुरुजन आसा असो मान दवरून तांकां आमी सन्मान दिल्लो आसा. पूण ही टिचर जी आसा आयज आमकां दादागिरी जर दाखयता जाल्यार आमच्या भुरग्यांचो भवितव्य जो आसा हे शाळेच्या माध्यमातून बरोबर ना. फाल्यां आमच्या विद्यार्थ्यांक घातक आसा, पेरंट्सांक घातक आसा. हेची तुमी दखल घेवची आनी सरकारा पर्यंत आमचो जो विशय आसा तो पावोवचो. जो पर्यंत ही शिक्षिका हे शाळेंत आसतली तो पर्यंत हे विद्यार्थी हे शाळेंत येवपाना, शाळेचेर बहिश्कार आसतलो अशें आमचो ठाम निश्चय ठरलेलो आसा. आनी हो विशय जो आसा तो आमी सगळ्यां पर्यंत एडिया पर्यंत दिल्लो आसा. तेणी तेजी दखल घेवची आनी पत्रकार माध्यमातून हो विशय वर्तमानपत्राचेर प्रिंट मिडियाचेर जर खंय वयता जाल्यार तेजेर सरकारान हेजी दखल घेवची आनी आमकां सरकारी प्राथमीक विद्यालय तारीवाडाक न्याय दिवचो, आमच्या भुरग्यांक न्याय दिवचो अशें हांव तुमचे कडेन विनंती करतां. म्हाका हा डेप्युटी डायरेक्टरान ऑर्डर काडली ट्रान्सफरीची ऑन मेडिकल बेजीस ऑन मेडिकल ग्राउंड. म्हाका टील 30th एप्रील इज माय ऑर्डर. ओके, सो 5th सप्टेंबराक हांव हांगा जॉइन जालें. 6th वेकेशन स्टार्ट 6th वेकेशन स्टार्ट जालें. ताजे नंतर ऑक्टोबर दिवाळी वेकेशन. डे 1च्यान ज्या दिसा हांव हांगा जॉइन जाला त्या दिसाच्यान ह्या पेरंट्सांनी म्हाका हॅरेस करपाक स्टार्ट केलें. डे 1च्यान भितर येवप, धमकी दिवप, भितर येवप, धमकी दिवप. कित्याक रिजन म्हाकाय कळुना. तेंचे पयलीं म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें कित्याक ते हॅरेस करता म्हणून. हांव ओग्गी रावलें. 3 म्हयने हांवें सोंसले. 3 म्हयने सोंसले. जेन्ना 22 नोव्हेंबराक ADI सरप्रायज विजीट दिली स्कुलान आनी तिणी म्हाका सांगलें की तुजेर एलिगेशन घातलां. तिणी कितें केलें, पयलीं सगळें म्हजें चॅक केलें, म्हाका लेसन दिवपाक लायलो, भुरग्याचें नोटबूक चॅक केलें. ईच एंड एवरी पेजीचेर तिणी हांवें शिकयल्ल्या ईच एंड एवरी पेजीचेर तिणी सायन मारिल्ली आसा. मागीर आमकां भायर धाडलें दोगांकूय आनी भुरग्यांक तिणी विचारलें की टिचर तुमकां कशें शिकयता, टिचर तुमकां कळटा शिकयता तें काय, भिता तुमी कितें करता, सगळें तिणी पळयलें. भुरग्यांनी म्हजे बद्दल पॉझिटीव सगळें सांगलें. आय हॅव व्हेरी फ्रेंडली एंड मदरली रिलेशनशीप वीथ माय किड्स, वीथ माय चिल्ड्रन. म्हजी 23 वर्सां सर्वीस जाल्ले कडेन आसा. एक गांवांत हांवें 10 वर्सां सर्वीस केल्या. तरवळ्या हांवें 10 वर्सां शिकयल्या, सकऱ्यान हांवें 10 वर्सां शिकयल्या. थंयची शाळा बंद पडली, एनरोलमेंट लेस जालें आनी ते 2 भुरगे म्हजे हांगा मर्ज जाले सकऱ्यांत ते. सो तिणी तेजो रिपोर्ट दिला आसतलो टू हायर ऑथॉरिटी. तेजे नंतर त्या दिसा म्हाका कळ्ळें की म्हजेर एलिगेशन घातलें म्हणून. त्या एलिगेशनाचेर हांवें रिप्लाय दिलो, म्हजी बाजू हांवें मांडली. ताजे नंतर हांची हरेसमेंट चालूच जालें. सद्दां सकाळचो लक्ष्मण तारी म्हणटा तो पळय आसा न्ही, सद्दां स्कुलान भितर येवप आनी कितें ना कितें टोमणे मारप आनी बसप म्हाका. तूं चल म्हणटा, तूं चल म्हणटा जाल्यार हांव कशें वतलें. म्हाका ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे म्हाका हांगा रावंकूच जाय न्ही. एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट आय हॅव टू फॉलो ऑर्डर ऑफ माय हायर ऑथॉरिटी. हांव वचूं शकना. जो पर्यंत म्हाका ऑर्डर येना तो पर्यंत हांव वचूं शकना. आय हॅव टू फॉलो माय. हो म्हजो गुन्नो जालो की हांवें हायर ऑथॉरिटीची ऑर्डर हांव फॉलो करता, हो म्हजो गुन्नो जालो जाल्यार तुमी ताजेर हें करात. ताजे नंतर जेन्ना म्हाका हें सगळें एलिगेशनाचें कळ्ळें, हांवें म्हजी बाजू आनी एक लेटर केलें टू द डिपार्टमेंट की म्हजेर हॅरासमेंट जाता. हांवें केलां. काल सांजचे तांकां मेळ्ळें तें. लीव घेवपाचें कारणूय म्हजें हॅरासमेंटच. खूब हॅरासमेंट जावपाक लागली म्हाका की म्हजें मेंटल पीस गेलो. पूण तरी हांवें म्हज्या भुरग्यांक शिकोवपाचें हांवें खंयच कसर सोडली ना. कित्याक शिक्षक हो समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक आसा. म्हज्या हातींतल्यान शिक्षकांच्या हातींतल्यान भुरगो घडटा, तेंचेर अन्याय जावपाक दिवपाक जायना. पेरंट्साचो दोश आमी भुरग्यांक दिवंक शकना. भुरगो हो भुरगोच आसता सदां. त्या हिशोबान हांवें केन्नाच तांचे कडेन दुर्लक्ष केलें ना. म्हजें काम हांवें म्हज्या स्कुलान येवप, देड पर्यंत शिकोवप, वचप, हें म्हजें हांवें चालूच दवरलें. पूण जेन्ना म्हाका मेंटली हॅरास केल्लें गेलें, खूब हॅरास केलें आनी म्हजें एलिगेशन घातली, तेन्ना हांवें लीव काडली इयर आनी हांव घरा कडेन रावलें. मंडे हांव जॉइन जालें. ताचे पयलीं
ADI विजीट जातकच हांव म्हाका दिसता 5 नोव्हेंबराक DEO आयली फ्रॉम एड्युकेशन डिपार्टमेंट. तिणें हेडमिस्ट्रेसीक आदले दीस सांगलें की पेरंट्साक कॉल कर म्हणून. आपय मिटींग घेवया. पेरंट्स मिटिंगेक येवना. ती आयली, तिणें म्हजें सगळें चॅक केलें आनी ती गेली. तिणें मे बी भुरग्यांक कितें विचारलें आसतलें, म्हाका तेजें कांय खबर ना. तिजो रिपोर्टूय गेलो आसतलो थ्रू सेंट्रल झोन 2 डिपार्टमेंट. ताजे नंतर मंडे हांव जॉयन जालें तेन्ना सकाळ फुडें हो लक्ष्मण तारी म्हणटा तो भितर आयलो आनी म्हाका म्हणपा लागलो, टिचर तूं जॉयन जाली म्हणपा लागलो. हांवें हय जॉयन जालें. तूं वच न्ही, तुका सांगलें न्ही चल म्हणून. हांव ओग्गी रावलें, हांवें कांयच उलोवना. मागीर तो म्हाका म्हणपा लागलो आपूण मिडिया हाडटलो, आपूण बहिश्कार करतलो. जाय तें उलयलो, तो गेलो. आनी मागीर तेणी ट्युसडे भुरग्यांक धाडूना स्कुलान हें केलें आनी आयज जें कितें घडलें तें सगळें तुमच्या मुखार आसा. त्यांचा आरोप आसा कितें तुमी पयलीं जे दुसरे भुरग्यांक शिकयना, तिसरी चवथीकूच शिकयता अशें म्हणटा म्हणून. तिसरी चवथीच म्हाका हेडमिस्ट्रेसान दिली न्ही. तुमकां ऑर्डर तशी आहा? ना ऑर्डर ना. 18 स्टुडंट्स आर देर इन स्कूल. 6 स्टुडंट्स पयली आनी दुसरी, 12 स्टुडंट्स थंय तिसरी आनी चवथी. सो सब्जेक्ट हे वांटून घेतले वतातच न्ही. तिणे म्हाका सांगलें तूं तिसरी आनी चवथी तूं शिकय म्हणून. त्या हिशोबान हांवें तिची ऑर्डर फॉलो करची पडली. न्हू ती टिचर ना जाल्यार तुमी कशी ती टिचर नासतना एकूय दीस वचूंकूच ना न्ही. तिणी लिवूच काडूना. तुमी मास्टर रोल चॅक करात. हांवें EL काडल्या पूण ती एकूय दीस लिवेल ना. आतां हे सिच्युएशन कशें कितें सॉर्ट आउट जावपाचें तुमचे हायर मतीन? ऑथॉरिटी बीन सी लूक आफ्टर इट. तुमी 2 दीस इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी जाल्ली कडेन आसा. 2 इन्व्हेस्टिगेशन जाल्ली कडेन आसा. हांवें लेटर केला की जे हॅरेसमेंट म्हजे बरोबर जाला तेजेरूय तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करचें. ज्या कोणी सायन केल्या एलिगेशनाचेर तेंचे म्हजे 2 पेरंट्सांनी सायन घेवना. सकऱ्यातले म्हजे दोनूय पेरंट्सांनी सायन दिवना बिकॉज दे नो मी. 10 वर्सां ते म्हाका वळखतात. 10 वर्सां तेंच्या भुरग्यांक हांवें शिकयले कडेन आसा. त्या गांवांत हांवें 10 वर्सां काडिल्ले कडेन आसा. त्या दोगांनी पेरंट्सांनी ते स्ट्रायकाकूय ना हांगा आनी तेणी सायनी दिवना. आतां पयली दुसरेच्या भुरग्यांक हांव शिकयना हो म्हाका तेणी आरोप कित्या बेजीस HM आसा. HM आसा ती पयली आनी दुसरेची स्टँडर्ड घेता. 3rd आनी 4th हांव घेता. हॅरेसमेंट कोण करता तुजी? हॅरेसमेंट सगळे हो लक्ष्मण तारी तर डे 1च्यान स्टार्ट केला तेणे हॅरेसमेंट करपाचो. अशोक नायक म्हणटा तो सद्दां भायर भोंवता. हांव आयली काय पळयता. आयली ती म्हाका अशें दिसपाक लागलें आरे हांव कोणाच्या घरान आयलां काय हांव गव्हर्मेंट स्कुलान आयलां. पूण हांवें कांयच उलयलें ना, ओग्गी रावलें. सुदाम नायक म्हणटा तो चालू फोनार फोन करता HMाक.